राज्यात वाढत्या अपघातांचे फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी मोटार आणि दुचाकी चालकांमदी शिस्त वाडची हे खातीर खास मोहीम चालीक लायल्या। 14 ते 25 सप्टेंबर ह्या 11 दिसांत 7,620 मोटार चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करून सुमार 56 लाख रुपया एकठांय केले अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या। अजूनय मोटार चालक नेम पाळिना तशेंच हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्यान 2,271 जाणांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या अशें येरादारी पुलिसांनी कळीत केलां। ह्या 11 दिसांत हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्यान मोटर सायकल चलोवप्यांक आड चडशी कारवाय जाल्या। नव्या कायद्या प्रमाण ह्या गुन्यांवांक 100 रुपया बदला 1,000 रुपया दंड घालपाचें काम सुरू आसा। तशेंच मोटार चलोवपाचो परवानो उण्यात उणो 3 म्हयने स्थगीत दवरपाची तरतूद आसा। हेल्मेट वापरपा विशीं लोक जागृताय आसून लेगीत हेल्मेटाचो वापर करिनाशिल्ल्या दुचाकी गाडयांचो आंकडो हुस्को करपा सारको आसा अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या।